Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. गोवा डेरीच्यो आयल्ल्या दिसा कटकटी सोंपना. कॅटल फीड, मशिनरी, आयस्क्रीम प्लांट, कामगार भरती एकार एक इशू. तातूंत डेरी लॉसांत गेल्या ती आजून सारकी तग धरिना. कोविडांत प्रॉफिटान गेल्लो प्लांट खंय परत बंद. गोरवांच्या खावडीक कटकटी सुरू जाल्ल्यान डेरी सोसायटीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्र्या मेरेन पावले. आमचे जायते इशू आशिल्ले जे कॅटल फीड प्लांट फिडा खातीर, वेटनरी मेडिसिना खातीर किंवा दुधाच्या खातीर सगळे इश्यूज आमी जे आसा आमचे सगळे सोसायटीचे ते सीएमा समोर मांडिल्ले आसा. कितें कितें इश्यूज आशिल्ले प्रॉब्लम सगळे आमी समोरा मांडल्या तांचे ताणें मानून घेतल्या ते. ह्या संबंधी सीएमान जास्तीत जास्त 8 दिसांनी लक्ष घालून आमच्या मागण्यांचो आनी आमच्या निवेदनाचो पाठपुरावो करतले अशें आश्वासन दिल्लें आसा. हातूंत जे हे रेक्टिफाय प्रॉब्लम करिना जाल्यार 6 म्हयने तरी 6 म्हयन्या भितर आमकां पेमेंट सुद्दां सोसायटीक मेळपाचो ना आनी फार्मरांक मेळपाचो ना अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. सुत्रां सांगता त्या प्रमाण गोवा डेरीच्या मिल्क प्लांटाक एप्रील 2021 ते ऑक्टोबर मेरेन 72 लाखां वयर लुकसाण जालां. ते वटेन कॅटल फीड प्लांटाक 3 लाखां वयर फायदो. सरासरी डेरीक 69 लाख फटको. बरी सरकारी मंडळां लॉसांत ती लॉसांत. आतां सहकारी उद्देगाची तीच गत. आनीक एक सहकारी उद्देग प्राण सोडपाच्या वाटेर. आदीं संजीवनीन जीव सोडलो, आतां गोवा डेरी तेच लायनीर. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी चेतन गवस.